राज्यपालाच्या भाषणात म्हादय आणि गोंयचो इशू ना. सरकार दिता तेच राज्यपाल उलयता. राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर विरोधकांचो आरोप. The lapses that have been taken place or the compromise that was done with Madhamadai, जे रवाचे ऑफिस सेटअप जातले म्हणून सांगताले, आज जर तर बारीक चोयल्यार अनएम्प्लॉयमेंट, the biggest issue today for Goa is unemployment, but no mention of that. नीति आयोगाच्या सर्टिफिकेटाचेर तो उलयता गव्हर्नर एड्रेसीन अदर फील्ड, जी सर्टिफिकेट प्रधानमंत्रीन ह्या सरकाराक दिला based on the unemployment figures. Honorable Governor's address failed to address the same. Today, REIN is 36,000 crores. You speak about the per capita income, but what about the loan? विजय म्हणटा मुख्यमंत्री कार्यावळींनी भाषण करता तेच राज्यपालाक बरोवन दिला. गव्हर्नराच्या स्पिचीचेर अशें दिसता की मुख्यमंत्र्याचें तें भाशण मारता पळय सगळ्याक, त्याच भाशण ताणें थंय मारलें. गव्हर्नराक बावड्याक तें सरकारान दिल्लें भाशण उलोवचें पडटा. भाशणान अशें दिसता की सरकार मार्क दिता एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीक. मेन जें काम आहा ताजें कांय सांगत ना. आमी हें फेस्ट केलें, तें हें केलें, थंय जालें. आमदार कार्लूस फरेर म्हणटा राज्यपालाक सरकार भाषण दिता. तांकां जाय तेच राज्यपाल उलयता. See, governor's speech is always given by the chief minister. And when it's given by the chief minister, the governor generally parrots what is given by the chief minister. I didn't find anything inspiring in his speech. Because finally, it is not what events the government has conducted, but what development, what progress and what benefit has reached the common man. नॅशनल गेम्सा वेळार सरकारान केल्ल्या कामाची तोखणाय जातलीच, गोविन उलयलो. ती जमेची बाजू जावन आसा आणि इट इज अ प्राऊड मुवमेंट टू द गोवा एज ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा हॅज अटर्ड अप्रिशिएशन वर्ड्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.